देवीक काकुतीचें नोवेन. पयलो दीस. देवान सोगल्या मनशां कुळाक आपली काकूत दाखयल्यार पुरो म्हूण मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. बोव काकलुतसारा जेजू, आमचे सोवें काकलूत दाखोवंक आनी आमकां बोगसूंक आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या अगणीत बरेपणाचेर दवरलेल्या विस्वासाचेर नदर घाल. आमकां सोगल्यांक तुज्या दयाळ काळजाच्या बिराडान घे आनी कोणाकूच थंयसुरलीं कोडसरूंक निर्मी नाका. बापाक आनी पवित्र आत्म्याक एकवटा त्या तुज्या मोगा वरवीं आमी तुजे लागीं मागतांव. सासणाच्या बापा, सोगल्या मनशां कुळाचेर बोव करून पातक्यांचेर तुजी दयाळ नदर घाल. कित्याक तुज्या पुता आनी आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताच्या दयाळ काळजाचेर तांचो विस्वास. ताच्या दुखेस्त कोश्टां खातीर तुजी काकूत आमकां दाखय. हे वरवीं आमी तुजे सोर पदवी सासणाच्या सासणाक वाखाणूंक पावो. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन.